पागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर खंयचेच कसलेय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूर्त पाळली. पोरदुवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा दवरूं न्हय, आनी हेर कसल्योय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतऱ्यान त्यो सगळ्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांगडें करिना, म्हणटूच समोर सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. म्हणुया, बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसोद प्रितमेचेर बलिश्ट जायत वेतलो. प्रमाणीक मनशाची संसोद सदैव. स्वभाव बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परसळटा, कित्याक तो कोंडवाळो, दयाळ काळजाचो आनी शुगुणी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. स्वभाव बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा. ताचें बरेपण तोखतलो सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. स्वभाव बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू नांवा खातीर बेमान बक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळून तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी हाचो आनी आपलो जिवाचोय द्वेस करिना जायत, ताच्यान म्हजो सीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयना, त्याच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमच्यो भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो संपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना काय? ना तर बुन्याद मांडले उपरांत कांय शांती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितलेंय ताचो मस्कोऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताचें संपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाई घेवंक 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाचें फुडो करूंक जायता की ना तें आदी पयलीं बसून चिंतानी जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानची बळी करुया म्हूण मागतलो. त्याच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितलेंकूय पाट करिना जाल्यार तांचे मोजोशी जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल.
जे कोण पेल्याचो मोग करतात ताणें आख्खी सोमूत पाळली. नियाळाक आदार. आयची वाचपां पेल्याच्या मोगाचेर भर घालतात. जाणटी भाव भयण पिटर आनी रिटा एकसूरपणान जियेतालीं. महामारीक लागून तांची परिस्थिती अदीक भिरांकूळ जाल्ली. देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत ती सारतात. एक दीस तांची दुर्दशा एका अनवळखी मनशाक घुमून येता. आपल्या लागीं घडटा तो आदार करचे करून तांची परिस्थिती तो समाजा मुखार दवरता. पावलू रोमकारांक बरयता, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. शुभ वर्तमानान म्हणटा, कोणूय आपणे लागीं आसत तितल्यांकूय पाट करिना जाल्यार तांच्या म्हजो शीस जावं नजो. गिरीस तरणाटो सोर्ग जोडून घेवंक न्हयच कायदे वो धर्माची शिकवण, पूण सगल्या विकून वो सोडून दुसऱ्यांची सेवा करूंक आपणें दिलें नाकारता. एका हिंदू चेडवान आपल्याक लग्न जावंक दवरलेलें दुडू कोविड-19 महामारीन पिडेवंतां खातीर भेटयले आनी खरी मनशाळाय परगटली. जायत्यांनी फाल्यांचे चिंतिनासतना कोविड-19 पिडे वेळार गरजेवंतांक आदार केलो आनी करीत आसात. भाग्यवंत मार्टीन पोरेस हाणें जिवितांत उपास आनी मागणे करून आपल्याकूच खाली करून भाग्यवंत रोज दिलिमा हिच्या सांगाता गरिबांक आनी गरजेवंतांक जेवण वांटलें आनी खरी क्रिस्ती साक्षी तांणी दिली. गंभीर परिस्थितींनी फुडारकार घेवन आमचो भावार्थ जिरून जेजूचेर पातयेवन पावल मारुया आनी नीज पाटलावदार म्हूण दाखोवया. मागणें. संवसारी अवघड्या मदें पेल्याचेर आमी विसर घालिना जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.